Sogliami e Isaia, sogliami la Isaia, Doriadeva Hallelujah, Arodamso Takazoya, Karonatu Korodoria, Chimidatu Soludoria, Amgamurgyam Tuvatako, Tujarachan Orunabahu, Karonatu Korodoria, Chimidatu Soludoria, Amgamurgyam Tuvatako, Tujarachan Orunabahu. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. आयच्या मिसाचे बलिदान भेटयता सोपून गेल्ल्या जुसे इस्तेवा फेर्नांडीस देवान सुर्गीचे सूख ताका फावो करूं म्हूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो 21वो वाडदीस समरमता पर्ल रॉड्रिगीस, वाडदीस समरमता एलरॉय जॉर्डन रिबेलो, जोकी वारेरा आनी जेफ्री विएगस. देवान तांचेर सगल्यांचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूं म्हूण तांकां आपल्या देण्यांनी भरूं म्हूण आमी मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी देवाक मानता ते भाशेन वांटो घेवचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकाचो आमी उगडास करुया. सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीदो मोसोगुनी हांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पवड अपराध. ह्या पासत बागिवून सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूताक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. देवा आमच्या मोगाळ बाबा, तुजो मोग करतल्यांक दिसो नासलेली व्हडती देणी तयार तुवें केले. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी हे परी आमची आशे व्हडती तुवें भासायलेली देणी आमकां फावो आसा. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. इजाकियल प्रोवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप.
सर्वेस्पर अशें सांगता, राष्ट्रामध्ये तुमी भोश्टायल्या म्हज्या व्हडत्या नांवांची पवित्राय हांव फांकूंक बेतां. तुमचे विशीं तुमच्या दोळ्यां मुखार हांव म्हजी पवित्राय फांकयतलों तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमी वळखूंक पावतलीं. अशें उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना राष्ट्रां मदीं हांव तुमकां काडटलों आनी सगल्या देशांतलीं एकठांय करून तुमच्याच खाशा देशांत हांव तुमकां हाडटलों. नितोड उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलों. सगल्या तुमच्या मेलेपणांतलीं हांव तुमकां निर्मूळ करतलों. कुड्ड्या देवांक भोजून तुमी भोश्टवल्यांत, पूण हांव तुमकां नितोड करूंक बेतां. एक नवें काळीज आनी एक नवो आत्मो हांव तुमकां दितलों. तुमचे फातरांचें काळीज काडून मांसाचें काळीज हांव तुमकां दितलों. म्हजो आत्मो तुमचे भितर हांव घालतलों आनी म्हजी नेम आनी म्हजी सुमूट तुमी पालोशी करतलो. तुमच्या पुर्वजांक हांव दिलेले देशांत तुमी तिकाण करतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव तुमचो देव. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडकार. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जाबाब जातलो हे परी, नितोड उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलों. सगळीं म्हणया, नितोड उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलों. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं ओड्ड्यान म्हज्या. तीर मोन जोडून देवा पोतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, नितोड उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलों. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूंक उदार मनान म्हाका तूं तीर्स करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे चडशीं पातकी पोतून येतेली सायबा. जबाब, नितोड उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलों. योजनान म्हज्या तुमकां कसलोच आनंद मेळ्ळो ना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगूं ना. एक योजन तुका मानता, कोणती बरीत काळीज चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाठ करचो नाय. जबाब, नितोड उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलों. उद्गार. आयज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. देवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेजून नव्यान लोकां लागीं वोपारींनी उलोवन म्हळें, आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजा पुरीस सुर्गीचे राज. लग्नाक होवळीक सांगलोल्याक आपोवन हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते येना जाले. आनी एक पावट दुसऱ्या चाकरांक धाडलें आनी म्हणलें, आपयलोल्याक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडी आनी चोरबिल्ली जनावरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां.
जेवणाक यात. पूण ताणी बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या भाटान दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक दवरले, तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागाबुरीत जालो आनी आपली लॉस्कोरां धाडून ताणें त्या प्राणघातक्यांचो भस्म केलो आनी तांचे नोगोर लासून उडयले. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयलोल्यांक तें फावो ना जालें. देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटी तितल्याकूय लग्नाक आपयात. आनी वाटा तिठ्यांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळी तितल्याकूय बऱ्यांक तशें वायटांक चाकरांनी जमयली आनी लग्नाचो वस्रो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलेल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लग्नाची न्हेसोण घालिनासतना थंय आसलेल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें आंगवस्त्र नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे पांय आनी हात बांदून ताका काळुकांत भायर उडयात. थंय सगळी रुदोन करतली आनी दांत किर्लितली, कित्याक आपयलोली जायती पूण विचून काडलोली थोडी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे आकारणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या बाबूनो, कांय म्हयने फाटीं हांव GMCन कोणाक तरी स्वदेसांव दिवंक गेल्लो. ICUन हो मनीस आसलो आनी हांवें स्वदेसांव दिवन भायर सरता तेन्ना दारारूच एक गार्ड, एक वस्तुरी आसली. आमी जाणो GMCन वॉर्डाच्या भायर ते गार्ड्स आसता आनी वस्तुरी हिंदू वस्तुरी ती आसली. आमी एकामेकाक वळखनात आनी तिणें म्हाका एक यातनेक म्हूण वळखलो आनी हांव भायर सरता आसतना तिणें म्हाका म्हणलें, फादर, तुमी ताचेर मागणें केला न्हू, तो आतां बरो जातलो. जाणटो भाव भयणीनो हो मनीस आसलो. पूण हांव म्हणटा, भाव भयणीनो, पळयात तो भावार्थ एक हिंदू वस्तुरेचो. ती म्हणटा, फादर, तुमी तांचेर मागणें केला, तो आतां बरो जातलो. आज भाव भयणीनो, नव्यान आनी एक वोपार जेजूच्या तोंडांतली आमी आयकता. ही वोपार, इट इज वन ऑफ द 3 रिजेक्शन पॅरेबल्स दॅट जीसस टोल्ड बिफोर हीज डेथ. म्हळ्यार जेजू आपूण मोरचो आसता म्हूण तो जाणा आसलो आनी देव मंदिरांत तो ह्यो 3 वोपारी सांगता. कालच्या दिसाक एक वोपार आमी आयकल्या, आयच्या दिसाक दुसरी वोपार आमी आयकता. लग्नाक एक राजा आपल्या मनशाक आपयता. आतां ही मनशां म्हणल्यार इस्रायल पोरजा, हे वोपारीचो अर्थ. इस्रायल पोरचेक देवान प्रवाद्या वरवीं, तांच्या राजा वरवीं तांकां जायतीं आमंत्रणां दिलीं. पूण इस्रायली पोरचेन देवाचें उतर मानून घेवंक ना. आनी हेंच आमकां आयज ह्या हांगासर देवाच्या उतरान आमकां मेळटा. तांकां आमंत्रण धाडटा पूण वेगवेगळी निभा दिवन ते लग्नाच्या वस्त्र्यांत येनात. आनी ह्याच खातीर हो राजा म्हणटा, तुमकां वाटेर मेळटा तितल्याकूय आपयात आनी हो म्हजो लग्नाचो वस्रो पुरात. जेन्ना इस्रायल पोरसा देवाक लागीं सरूंक ना तेन्ना देव हे आपलें आमंत्रण सगल्या लोकांक फावो करता. आनी भाव भयणीनो, हेंच जेजू ह्या धर्मशास्त्रांक सांगूंक सोदता. म्हळ्यार इतली नवलां विस्मिता ताणें केली, देवाचें उतर ताणें तांकां परगटलें, तांकां पवित्र पुस्तकान दाखोवन दिलें, येवचो आसा तो सोडवणदार हांवूच म्हूण ताणें तांकां सांगलें. पूण तांणी हें देवाचें उतर मानून घेवंक ना. हाचे पयले वाचप आमी घेतला इजकेल प्रवक्त्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. आनी इजकेल प्रवक्ती इस्रायल पोरशेक परतून हें आमंत्रण दिता. म्हणटा, हांव तुमचें फातराचें काळीज काडून तुमकां एक मासाचें काळीज हांव तुमकां दितलो. तुमकां हांव नवी करतलो. हांव जातलो तुमचो देव आनी तुमी जातली म्हजी पोरजां. पूण इस्रायलीत पोरचें देवाचें उतर मानून घेवंक ना. हाचें स्तोत्र आमी घेतला 50वें स्तोत्र. आनी हें स्तोत्र बाबा मोस्ट फेमस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस साम्स. दाविदाचें तें स्तोत्र. जेन्ना दावीद आपले पातोक रोडटा, नातान प्रवक्ती देवाचें आपोवणें आनी एकदां दाविदाक दिता.
आनी दावीद म्हणटा निर्मूळ काळीच रोचून घाल तूं हड्ड्यान म्हज्या तीर मोण घडून देवा परतून तूं दी म्हाका तुजे कडसो म्हाका भायर घालूं नाका तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका देव दाविदाक हे आमंत्रण दिता नवे जिवीच्यूंक दावीद आमंत्रण स्विकारता आज बाबळिंदो आमच्याच जिविताचेर नदर मार देव वेगवेगळ्या मनशां वरवीं वेगवेगळ्या वेळार आमकां आमंत्रणां दीत आसा आमचें जिवीत बदलूंक आमचें जिवीत न्हवसरूंक देव परतून परतून आमकां आमंत्रणां दिता कोण भाशेन हें आमी देवाचें आमंत्रण स्विकारता काय आनी थोड्याच वेळार आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो तर देवाचें उतर आमच्या काळजांत आमी घेवंक ताच्याच ह्या आमंत्रणाक आमी सदांच होयकार दिवंक ताची कृपा आनी बोळ आमकां मागून घेवया भेटून एक आम्ही गायन गाऊया सर्वेस्वरा मानून घे C23 5:40 आणि 2 C33 पेज 42 सर्वेस्वरा मानून घे आमची दाना सर्वेस्वरा म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवं प्रितीच्या बाबा आमचें हें बलिदान मानून घे तातूंत तुजें आनी आमचें मोतें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता तुवें दिलाय तें तुका भेटून आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओय वर्षे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तांचे जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जल्मपण परगट्टा धीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओदरेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Usolvi, tu
बाबा खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तीच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gut porgotuja. Gesù bello, Gesù ci gonzala, Gesù novianetolo. Baba, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो सोडा आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बाबा फिलीप नेरे आमच्या गवळी बाबाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जन्मपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलत कर तांकां तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मेरी देवाची माई सांगाती बागेन सुसे तिचो पोती बागेन धर्म दोता बागेन सुसेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन सांगातान धीर घेवन म्हणुया आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां कोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्या सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्या आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराच्या जेजू शेण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटाय सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येता रासोड चलयताय सासणाच्या सासणाक सुमयाची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसूं खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया
ही देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली कोमियांच्या वेळार आमी गायन गावुया D28 म्हज्या जेवणाक येयात पान 62 D28 पेज 62 म्हज्या जेवणाक येयात बाबूळ खोशी बसात म्हज्या कुडी रकात खोशी घालत जायात म्हज्या जेवणाक येयात बाबूळ खोशी बसात म्हज्या कुडी रकात खोशी घालत जायात जेजू जिवीत तुजें जावं देश जिवीत आमचें 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 सगळीं आमी उबी रावया प्रार्थुया कोंदवाळ्या बाबा ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा संवसारांत ताचो रूपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदार आमी जावंक पाव हे आमी कालतेपणी मागता हांव तुज्या पुता जेजूची नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनीक पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उडपकार शेवटाचे गायन आमी गावुया म्हज्या आदाराक पाव W14 पान 270 W14 पेज 270 जिवितांतले वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव दोर्यावळे आंगार ओडता अशें संवसार म्हाका रोयता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव जेन्ना कसलो